Page 116, I3, Deva solo a pois gela. Deva solo a pois, 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 pois gela. Deva solo a pois gela. Atadori lagi sota matavato sai sola Tadori portuneta sai divorsa patkan bola Atadori olkun geta Baboy nachir patok kela Atadori mafi magda देव दिसtiu तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता तुमकांच न्हय पूण जीं कोण घरासान मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय आमंत्रण ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयचें मीस आमी बरी सावथ भलायकी आनी दिनवासनी RCCL क्रू सेरेनेड OTS दिनवासनेचें मीस पेटयल्लें आसा मारिया पावलिना डिसूजा बाल्बिना डिसूजा आनी बरी सावथ भलायकी आनी बेसांव सिल्विया फेर्नांडीस आनी मार्सेलिना फेर्नांडीस हांचे पासत ही मिसां भेटयल्लीं आसा हे मीस भेटयल्लें आसा तर तुमची खाजगी मागणी मनांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं भयणीनो आनी भावनो देवाचें उतर आमी सगळीं जाणां उचात्ता दर दिसा कशे भाशेन आमी आमच्या बापा म्हणटा कितले पाटी आनी तेन्ना देवाचें उतर आमचे सगळे शांती पावता पूण आमी त्या देवाच्या उतराक हाजीर जावंक जाय ह्या वेळार आमी जें आमी म्हणटल्या जें आमी आयकतल्या तितल्याकूय हाजीर जावया आनी देव आमकां सगळ्या वायट विघ्नांतलो निवारतलो जें पातक आमचें सरशें आसा तें पयस जावन देवाचें उतर आमचें सगळें जें करूंक जाय तें करतलें दोळे धांपया आनी काळजान थान देवाक कुलो मारया आनी म्हणया हांव पातकी सोडपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं आमेन मागुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा ह्या प्राचीत काळार दणवण करून आमचे पातकी स्वयं आमी दोमायता तुका ओतरेकून आमची काळजां तुज्या मोगान ओदीक ओदीक पेटोवन दी ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत आमेन देवाचें उतर आतां आमी सिद्धिदान आयकून घेवया इजायस प्रवताच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर अशें म्हणटा जशें पावस आनी बरफ मोलबा तावन पडटात आनी बेश्टी परतून चोडनात
बोगोर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोल कोत्तात आनी किल्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सोदता तें उतर निर्फोल जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटात आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतलो निवारता. पोतून म्हणुया. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतलें निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताल्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांवें आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतलें निवारता. ताजे दोळे लावून रावात. तुमी संतोसान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कोदींच पडचें ना. डोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतलें निवारता. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथ्वी वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. सर्वेस्पोर दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतलें निवारता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकोता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखोवलां कोंटवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पोर आसाच. जांचें मन वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भोगतांक सर्वेस्पोर सगल्या तोलमोलांतलें निवारता. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना कोत्तात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपलें मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाब जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनांत जाशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचें उतर सदांच उच्चारता. ताचो परिणाम आमचे जावंकूच जाय. पूण जायना जाल्यार आयज आमकां एक कारण सांगलां. आमचें तर काळीज आमी दारूण करीत जाल्यार, बोन करीत जाल्यार ही ताची कृपा आमचें सगळें वस्ती करूंक शकना
आनी ताचो परिणाम आमचे जायना. जशे भाशेन पावस पडलो की ना दोतोरी तो पावस स्विकारता आनी रोखडेच मागीर तोंड येवंक लागता, रोखडेंच तें उगवता. ते भाशेन जेन्ना देवाचें उतर आमचे सगळें पडटा, भितर रिगलें की ना, उचारलें की ना, ताचो परिणाम आमचे जावंकूच जाय, ताचें फळ आमकां मेळोंकूच जाय. पूण कित्याक लागून मेळ्ळो ना? एक कारण आयज आमकां सांगलेलो आसा. आमी दुसऱ्यांक बोगशिना. आतां बोगशिपाचें म्हणजे कितें? तें तुवें केलां एक वस्त, ती विसरून वचपाची ओ कितें? ना, ती समजून घेवपाची. कोणेन केलां, केन्ना केलां, कित्याक लागून केलां, कशें केलां, हाचेर आमी नियाळ करुया. कोणेन केलां? आमी पळयता, म्हज्या पायन तर केलां, मायन तर केलां, भयणींनी केलां, म्हज्या मित्रांनी केलां, परक्यान विदेशांत गेलां. कोणेन केलां? कितें केलां? उतरां ओ कोरणी ओ दुसऱ्यांक तर ताणेन फुसलावन ताका हाडल्यान कसली कोरणी ती? केन्ना केल्या? हें सगळें आमी मनांत हाडूंक जाय. आनी आमी हे सगळें सोंपेपणी समजतल्या आनी तांकां हाजीर जातल्या जेन्ना आमी जेजूक एकवटोन तांकां हाजीर जावंक लागता. तेन्ना कितें जाता? पवित्र आत्मो आमकां सगळें स्पश्टपणी दाखयत आसता, तें आमकां दिसता. पूण तरी पूण देंवचारये भशेन वावुरता आनी आमकां तांच्याच फासांत जाळांत पडूंक दिता. आनी मागीर ती आमकां आमची भावना कंट्रोल करता, कित्याक आमची चिंत ना ते भाशेन मागीर घुंवतात. मागीर हांगसर तर आमी जेजूक हाजीर जायत, आमचे भितर कितें चलता, आमची भावना कशी ती उखलून दवरतात आनी तांची उतरां कसलीं, कित्याक लागून ती करतात, जाल्यार ही समजणी घेतली की ना मागीर आमकां तोच कृपा दिता. जशे भाशेन ताणें आमकां बोगशिलीं तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक लागतले. हांव कित्याक आमचे वस्तुंकी न्हय तो आमकां दाखयता आनी आमी तांचे चुचुरे कोत्ता. कित्याक देंवचार तांचे सगळें हे भाशेन वावुरता म्हणून तांचे पासत आमी मागोंक लागता, तांकां आमी समजून घेवंक लागता आनी हे भाशेन तांकां आमी तेंको दिता ओदीक वाडोवंकच्या. आनी हे परी सर्गींचें राज स्वर्गार न्हय संवसारांत पर्यंत आसा, आमचे मदें आसा. आनी ताचें नांव आमी उखलून धरलें की ना, ताका एकवटोन रावलीं की ना, बाकीची देणी तो आमकां सोंपेपणी दिता. जेवणाची खाणाची आमी परवा तितली करूंक फावना. जशे भाशेन सुकणीं, जनावरां, निस्तीं तांकां देव सगळें दिता, तेच भाशेन देवूय आमकां दिता. जें आमकां जाय पळय तें तो आमकां दिता आसता. कितल्यो मिलाग्री जातात. मदर त्रिजाच्यो सिस्टरी एक दीस तांकां जेवण नासलेलें, त्याच दिसा आमगेर हांगसर सुबेज जेवण आसलेलें म्हणून आमी तांगेर व्हरोन दिलें आनी ती म्हणूंक लागली म्हाका, फादर आमी नोको आसलेलें हिंजोतान जेवण येतलें पूण तुमी हाडलें आमकां. हांवेंय केन्ना चिंतूंक नाहल्लें, आमगेर सुबेज हाडलें म्हणून आमी थिंचोच दिल्लें. ते भाशेन त्यो एकामेकाक मदत करता. हें एकूच, पूण तुमच्याय मदें तशेंच जालेलें आसतलें. तुमी कोणाक दिलेलें आसा तेन्नाच तें मेवलेलें आसा. हे भाशेन देव आमकां सोडिना, तो आमकां पावता, जें आमकां जाय पळय तें तो दिता. ताचेर आमी अदीक आनी अदीक विस्वास दवरूंक जाय. ताका एकवटोन ताका हाजीर जालीं की ना बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटा. आतां बोगशिपाचें म्हणजे जाका आमी बोगशिता तशेंच भाशेन तो आमकां बोगशितलो म्हणटा. आनी आमी तो तांकां बोगशिना जाल्यार आमकांय बोगसणें मेळ्ळें ना. कित्याक आमी तांकां समजून घेना म्हणजे आमकांय आमी समजून घेना. आमचे भितर कितें चलता तें आमीच नको. ताका लागून हें हाजीरपण एकदम म्हत्वाचें आनी आमी हें जेजू सगळें घडोवन हाडूंक सोदता. असोच एक सांत व्हडलो आसलेलो, ताचें नांव पॉलिकाप. पॉलिकाप तो भुरगो आसतना म्हणजे ताका
म्हणून तूं जुवांव शुभवर्तमानकारान पळयलो आनी ताका मागीर ताणें जेजूची ओळख दिली. ताची ओळख जाल्या उपरांत मागीर 30 आनी 7 वर्सांचो आसतना ताणें ताका एक बिशप म्हणून नेमलो. स्मिर्ना म्हणटा पळय टर्की पळय हा थंयसर एशिया मायना आदी म्हणटाले टर्की थंयसरलो ताका बिशप केलो. तो बिशप जाल्या उपरांत एकदम शांतपणान जियेतालो म्हणजे जेजूक एकवटान जियेतालो. पूण खूब अडचणी आशिल्ल्यो. कसल्यो अडचणी थंयसर जीव दिवूच लोक येवन क्रिस्तांवांक ते पिडापीड दिताले. पूण तो एकदम थाऱ्यार आसलेलो जेजूच्या एकवटान आसलेलो सगळें थापटीप करतालो लोकांक तो घोटाय दितालो. मागीर 150 वर्सां तो 80 वर्सांचो आसलेलो तेन्ना तो रोमाक आयलो आनी थंयसर एक तो आमचो पाप साहेब आसलो पळय आनक्लेट म्हणून ताका तो मेळ्ळो आनी एक मुद्दो एकदम म्हत्वाचो आसलो. इस्टर पास्कां म्हणजे केन्ना म्हणून आमी ते समरूंक जाय म्हणून तो म्हणूंक लागलो. ताणें अशें येवजिलें की निसान म्हणटा पळय तो म्हयनो ताच्या 14 तो थारायचो. पाप साहेबान सांगलें तुमी तशें करात. आयतार आयलो ओ दुसऱ्या दीस आयले जाल्यार त्या दिसा तुमी करात. पूण मागीर म्हण हातूं सारकें थाऱ्यार हाडलें. पूण हो एक मुद्दो तो ताचे कडेन उलोवंक गेल्लो. पोत्तून येता म्हणसर थंयसर खूब पिडापीड जावंक लागले खंय टर्कीक स्मिर्नाक. आनी तो येवच्या आदीं ताका सांगलें तूं भितर येनाका तूं भायरूच राव उगीत गुपीत लीप थंय. एका कोणाक म्हण तूं तो गुलाम आसलेलो ताका ताणें दवरलो मार्कस ऑरेलियस तेन्ना तो पातशाय आसलेलो. पूण दुसऱ्यान ताका दवरलो बरोच मारलो ताका तो ही हा काय म्हणून विचारलें. ताणें सांगलें तो थंयसर लिपला म्हणून. ताका व्हरोन हाडलो पॉलिकापाक आनी इतलें पिडापीड ताका दिलें. तो म्हणूंक लागलो जेजूचें नांव हांव घेतलोच. ताका म्हणूंक लागलें जेजूक शिराप दी आनी मार्कस ऑरेलियाक ताचें गुणगाण गाव. तो म्हणूंक लागलो हांव कसो करतलो 80 वर्सांचो हांव. इतलीं वर्सां हांवें जेजूक म्हजें जिवीत दिलेलें आसा आनी जेजून म्हाका कितलें बरेंपण केल्लें आसा. हांव खरो क्रिस्तांव म्हणूंक लागलो. हें म्हणलां म्हणून ताचे हात बांदले आनी ताचे भोंवतणी सगळीं लांकडां घातलीं आनी थंयसर उजो पेटयलो. उजो पेटयल्या उपरांत ताका उजो लागूंकूच ना. ताणें एक बालो घेतलो आनी ताका मारलो आनी तो त्या उज्यांत मागीर ताका उल्पान उडयलो. हे भाशेन ताणें खूब बरेंपण दाखयल्लें आसा आनी तो भियोंक ना. जेजूच्या एकवटान रावलो. आतां आमकां घडीक ते भाशेन जावचें ना. पूण दर दिसा आमी जेजूक चिटकोन रावया आनी जे संकश्ट आमचेर येतले दुसरीं खूब पाटी पातकान आसतात आनी तांचे पातक आमकां मागीर आपल्या पातकान ओडून घेता. हे भाशेन देंवचार वावुरता तेन्ना आमी शिंतिदांत रावया जेजूक एकवटान रावया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया. रातचीं 5 मिनट सकाळचीं 5 मिनट जेजू सगळें सारूंक विसरची न्हय. हे भाशेन हात जोडले म्हणटच प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी भरोन येता. जेजू सगळें आमचे भितर हात इतलें आसा. जेजू सगळें आमी तें दवरया सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी भितरलें हात इतलें भायर काडया आनी भितरल्यान जेजू जो आसा ताका चिटकोन आमचें जिवीत सारूंक लागया. बाकीचें तो सगळें थाऱ्यार हाडटलो. जशे भाशेन पावस पडटा आनी सगळें उगवता गंव जाता वो तांदूळ जाता ते भाशेन आमचें सगळें देवाची येवजण शांती पावोन येतली. भिवचें न्हय ताकाच चिटकोन रावया आनी हे भाशेन तो आमकां सगल्या पातकांतलो निवारतलो आनी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्रपणान आमकां जिवंक तो घोटाय दितलो. हे भाशेन आमी आतां जेजूक एकवटान आसा म्हणटच आमी पवित्रपणान जियेता. आमी आतां सगल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात. ह्या मिसाची इंतेसां आसात तीं बाकीचीं ज्या लोकांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी मागण्यांत दवरया. आनी आतां जीं कोण मिसान वांटो घेता तितल्यांकूय देवान बरेंपण दाखोवच्याक आनी संवसारांत
कोरोना व्हायरसूच न्हय पूण आनिकूय पिडा आसा ती पयस कर म्हणून आमी देवा कडेन मागणी करुया. सोरपोतीदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. आनी जी वॅक्सिनां आतां भायर सरलेलीं आसा तांचो बरो परिणाम लोकांचेर जावच्याक तुजे कडेन आमी मागणें कोत्ता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C21, page 36. कितें घालताय त्या उंड्यान. कितें घालताय त्या उंड्यान. कितें घालताय ती कालशी. याज्ञिक भावाच्या हातान. कितें विरी दवरता. म्हजो आत्मो आनी खून. म्हजे काळीज आनी मोन. म्हजो संतोष आनी दूख. सगळी म्हजी शीण घालता. तुजो चुगडास कोत्ताय तूं. तुजीच पासत क्रिस्तांव तूं. जेजूच्या बलिदानान आनीक कितें वोगताय तूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा, सोर वस्तूंच्या रोसणारा तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं मोयपासान मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दोयाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोतेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाल्यान सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितोळ काळजान पासकांचो गूट संतोशान समोर उबोवंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक सुपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय. सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. जें मागणें जेजूचें आमी सदांच उदेंत ताचो फायदो आमकां पूर्णपणे मेळच्याक आमी सगळ्या जाणांक बक्षिया. पूण आमचे वस्तूंक न्हय, जेजूक एकवटोन तशें करया आनी सगळीं जाणां आतां काळजांत थावन म्हणया, आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवच काय आमकां दी. सुरकींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो खुडसुलूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 49, भावार्थाचे दोले D5. Dista dovundo, dista tamro soro, Shota Jesu chiku, tace chive roko, bava tace dole, amka tudi Jesu. Tuka polium boku, amka zagoy Jesu, bavartace dole, amka tudi Jesu, tuka polium boku, amka zagoy Jesu. Distanza di Monshan, Santiani Ninti, Bokta Jesu Chiku, Dice Chive Sande, Bavartace Dole, Amka Tudi Jesu, Tuka Polio. Zagoy Jesu, bavartace dole, amka tudi Jesu, tuka polium boku, amka zagoy Jesu. जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच दोळे धांपून आमी ताका एकवटोन वोवीट सारया.
हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. देवा काकलूत सारा बापा, ह्या दैवीक गुठां वरवीं आमच्यो संवसारी ओड्ड्यो दोमावंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. आतां मिस जातकूच इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट आसतली. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो. आनी सर्वदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडप बागयोन फ्रांसीस शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें खाली सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी चडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागयोन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. Amen. W14 म्हज्या आदाराक पाव, पेज 270. Jivitantle vadol mata dena mosha